वो वो हाँ बारी हाँ। बारी चांस चंद जान सांगितलं तुम्ही शॉर्ट जान ताजे बॅकग्राऊंड सगळं सगळं छान सांगितलं. थँक्यू सो थैंक मच. यू थैंक यू। ओके. सुरू करूया आता. ऑलरेडी इंट्रोडक्शन्स सांगून झालंय आणि आयचे एक सान प्रार्थना आहे रे. आयचे सुरू करूया म्हणलं किता. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनीति नामिने नमाचार्यपादाय कृपप्रदायिने गौरगतदामदाय नगरगराम तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. शुभरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्रह ग्रहीतांगं मामुद्धर भवानवात्. श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदितोऽयं सर्वदा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा. श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं श्रृणुया श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्. श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद्यस्तु सो गोसहस्रफलं लभेत्. मम सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतैः च सुव्रता. वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैः धूपदीपोपहारकैः बहिः ह्ययं तैश्च सस्त्रिय सत्पतिर्यताम्. कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. आयचे टॉपिक ಏನು एकlen सांगिले डिपार्चर ऑफ डिवोटेड एम्परर. परीक्षिताले he is going back to Godhead. Najalari he is finishing his that term tagala हें जाता. बट कशी वता सगटाने या लोक सोण वच मटने ही परीक्षिताली स्टोरी. परीक्षिताली स्टोरी दिकुनो आमका होल भागवतम मेळ्ळें म्हणत प्रभून सांगिला. उतले एक आमकां सौभाग्य मेळ्ळें हें परीक्षिताल स्टोरी ना आमगेन भागवतम हें आयकूंक आशिल्लें एक चान्स आमकां देवान आमकां दिता. ते परीक्षित व्हडलो चक्रवर्ती नाजाल्यार व्हडलो एम्परर. ऑलरेडी इंट्रोडक्शन तूं सांगिलें. तो एक दिसा अशी हंटिंगाक गेला. हंटिंगा वच्चानीक ताका छान तान दिसली. तान दिसून रनांतल्यान वचना आनीक एक महर्षी दिखता. ते महर्षीक उलदून 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 महर्षी चोयना. तो व्हड ध्यानांत आशिल्लो महर्षी शमीक महर्षी. तांणी सगळें ध्यानांत बेसल जाल्यार तांकां तशी उलदून डिस्टर्ब करचे तांकां तांणी देवालयाची अंतुची तांगेन मन मग्न जावन नाजाल्यार कंप्लीटली
अब्सॉर्ब जावन बेस चेवळे कोण उळदिल्यार नाजाल्यार हांगा व्हडला भूकंप नाजाल्यार अर्थक्वेक जाल्ले जाल्यार सरी कोणाक कळना तुतले तांणी अब्सॉर्ब जमचे तुतले पॉवरफुल जावन आशिल्ले ऋषी ऋषीवर्य तर ताका कोप येयलो हें सगळें जाल्यार तो व्हडलो भक्त महाभागवता म्हूण सांगता परीक्षिताक इति पसावत सक्तांकी कळटा उत्तरा पोटांत बेसून ताणें देवालें विश्वरूप दिकीन देवान ताकें प्रोटेक्ट केलें तक्षी परीक्षणांतू तुकून भायर येयलोलो परीक्षित अश्वत्थामाले वज्रायुधांत तुकून भायर येयलोलो परीक्षित तळी तुतले पॉवरफुल तो सान आसतना तो सन हे अंतू अम्माल पोटांतू सन भ्रूण नाजाल्यार सन तें फिटस आसतनाच ताणें देवा दिकिलें ताका तुतले पॉवरफुल जावन जाल्यार महाभागवत आमी चयताय उतले भागवत जावन आशिल्लो नाजाल्यार उतलेची डिवोटी जावन आशिल्लेले एक डिवोटीक नाजाल्यार एक मनशाक ते नाल्यार भक्त मनीस म्हणून सांगूपणा ही इज अ हायली डिवोटेड पर्सन तशी आसतना ताका एक मोमेंटाक ताका कोप म्हळें आमी उतलेंची आमी भक्त जाल्यार आमी हें षडारी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तांतू तुकून भायर येमकां म्हळ्यार व्हड कश्ट ताका तें इगो येयलें एक सेकंडाक हांव उलदून यो महर्शी चोयना ताणी ती केलें हांगा पडलें का मेल्ले सरपाक हाडून तागेले गुमटे घालून तो गेलो तागेलो कोप ताणें तीर्थ केलो मेल्लेले सरपाक हाडून तागेले गुमटे घालून तागेलो पोतू जाल्यार भायर गेलोलो श्रृंगी श्रृंगी म्हूण सांगून थळी ते श्रृंगीले दोस्त नाल्यार फ्रेंड्सांनी सांगिल्लें हे श्रृंगी तुगेले बापसूक अशी रायान केल्लें ताका सक्तें वळखताय न्हय परीक्षित रायान तो ताजे पसून केअर जालें ना ताजें आफ्टर इफेक्ट जावं ताजे उपरांत इतलें जतन म्हूण कांय परीक्षित महारायान केअर केलें ना तें ताणें केलें न्ही तो गेलो बट श्रृंगीन इतलें केलें श्रृंगीन हें दिकिलें न्ही ताका मनान तुकून तावळी शाप उगलो उतरान शाप उगलो उतरान शाप घालून तागेले बापान चितवटा आयलो एक रायाक म्हूण सांगिल्लें आमी ब्राह्मण जावन आशिल्लेले नाल्यार आमी ऋषीवर्यान ते रायाक आमी प्रोटेक्ट करपाक जालें तूं ती कसालें चुकी केली तूं कित्याक ताका शाप घालो एक रायू म्हूण सांगिल्यार एक सगळं संस्थानाचो नाजाल्यार सगळ्याचे प्रोटेक्ट करचो ताका कोण प्रोटेक्ट करता ब्राह्मणसांनी नाजाल्यार ऋषीवर्यांनी प्रोटेक्ट करता तशें आसतना तूं कशी तो शाप दिलो ताका म्हूण सांगिल्लें शाप दिवन गेलो ताका कांय करूं जमना उडकम थांगा हें जाण जाल्लें परीक्षितान ताणें तुतलेंची एफेक्ट ताणें हें केलें ना आशिल्लें बट ताका रियलायज जालें तें शाप दिलोली तें आज तुकून 7th डे तुका तक्षक येवन मारतलो तक्षक येवन तुका भस्म करतलो म्हूण सांगितलें immediately he came to conscious हें ताका इतलें म्हळ्यार ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा ताणें केल्लें चुकी म्हूण ताका कळटा कळ्ळें आनी तो माप हें करूं के बट he was not at all fear about his death ते टायमार तो थांगाचे ऋषियां लगीच निमगीता आतां
ते इमिडिएटली ताणें तें राज्य सोडलें, राज्यभार सोडलो, सगळं सोडलें. सॅक्रिफायस करून तो गेल्लो गंगा तडार गेल्लो आनीक ताका देवा पांयां तुकून गंगा तो गंगाले तड गंगा तिरार गेल्लो आनीक हांगा बेसून हांगा सगळं शावनगर ऋषी सुत गोस्वामी सगळं सिले न्ही तांचे दिवन गीता आत्तां हांव ये 7 दीस भितर एक म्हाका मरण मुखार आशिल्लें एक आळान नाजाल्यार एक मनशान इतकी कोरयात इतकी बेस्ट वॉट इज बेस्ट टू डू मरण मुखार आशिल्लें एक व्यक्तीक वॉट इज बेस्ट म्हणून गीता हांगा पंपता कोण शुक देव स्वामी व्यासाल पुत्रो ताज्जल दिवन गीताय थांग तुगून मागीर आमकां कळटा होल भागवत स्टार्ट जाता तें भागवत आमी उतले काळ उतले मास आमी एक एकूट तांतुले स्टोरीज भक्ता स्टोरीज भक्ता पासून आशिल्ले एक देवाल अवतारा पासून देवाल महिमे पासून मागीर ये इथे म्हूण सांग भौतिक शक्ती ते देवाले अंतरंग शक्ती ते नाजाल्यार माया शक्ती ते सगळं आमकां मनान जालें फर्स्ट कॅन्टो टू आतां येण रबिला 12th कॅन्टो हांगा हें सगळं मनान जावन शुकदेवालगी शुकदेव सांगता तूं हांव मोरू वता नाजाल्यार मिगेल जीव वच्चा वता म्हूण लेकून भिमचापणा तूं देवाले सगळी स्टोरी तुका मनान जावन गेली आनी तुका व्हड कांय ना आयकूंक हांगा ती सांगता हो किंग तूं ती कोर काणी का फायनल इन्स्ट्रक्शन सांगता तूं एक तुगेलो देह तुवें जंतूत नाजाल्यार तूं एक एनिमलिस्टीक ते मेंटॅलिटी सोडी म्हूण हांव ही बॉडी म्हळ्यार तूं कांय लेखूं नाका आय एम गोईंग टू डाय म्हळ्यार हांव म्हगेलो जीव चावता म्हळ्यार कांय ना लेखूं नाका खंयचो तक्षक आयलो जाल्यार ताजे मुर्थम तूं रियलायज सेल्फ रियलायज्ड तूं ऑलरेडी देवाल पांया म्हणा तूंच तूं तांतू तुकून तुका आनीक कसल तांतू एक हें ना आनीक हें सांगलां म्हणटा म्हाका मिगेल चेड्डाक चेडून जाता नाजाल्यार ते चेड्डा वेगळ्यान चेडून जाता तेसन कंटिन्युटी नाजाल्यार तेसाल्या एका फॅमिली रिलेशना पासून कांय न्ही आठोवच्या आपणा तूंय ती कोरका ते बर्थ आफ्टर बर्थ म्हळ्यार सगळं सोड तूं आनी तूंच तुगे बॉडीली कॉन्सेप्ट सोड तूं देवा लागी वचुका हांगाय शुकदेव 2-3 तत्व सांगून दिता ते म्हळ्यार आतां एक निद्दांत आमी स्वप्नांत दिखताय म्हळ्यार मस्त कूड दिखवता स्वप्नांत स्वप्नांत जाल्यार आमी नॅचरली आमी जाग्यां येताय जाग्यां येना फुडें ही बॉडी अशी आसा स्वप्नांत दिखल्यान वेगळें आसा तशीच आमी हे माया लोकांत आसा तांतूंतकून आमी भायर येवंका ते माया लोकांतकून भायर येवंका आमी कोण म्हूण मना केल्यान आसा आमगेल्यो जिवात्मो परमात्मो आमगेल बॉडी वेगळत जीवात्मूय परमात्मूय एक म्हणटात बट quality is different quality is same quantity is different तर तें सगळं तुम्ही मना केलें ऑलरेडी तुम्ही मना केलें आनी ताजे पासून चड बेजारपणा
हे मेटेरियल बॉडी क्वालिटीज स्पिरिच्युअल क्वालिटीज हे सगळं आमगेल मन्नान तुल्या ते मन्न कोण क्रिएट करता भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकारमिति इमे भिन्न प्रकृती राष्ट्र देवालीची प्रकृती ते प्रकृती स्वभाव तांतुले ते मन्न ते मन्ना मनांक कोरचे हे तू ऑलरेडी मना करून जाल्लें हे मेटेरियल बॉडी ताजी क्वालिटी क्वांटिटी ते सगळं तू मना करून जाल्लें ते न्हू आनी ताजे पसून सोड सगळें हें सोडी हें सोल नाजाल्यार हे आत्मा चमकता इतलें म्हळ्यार आतां पंचभूताक कावर जावन आसा आत्मा आत्माक कावर जावन आसा ते पंचभूत केदनाय जाल्यार निसोर वताने तें सगळं तूं मनाक केलें ग्रोस बॉडी ती म्हूण मनाक केलें स्थूल शरीर ती सूक्ष्म शरीर ती म्हूण मनाक केलें आनी ताचे चड वेगळं कांय ना तूं पांयां कडेन हें सगळं सोड तूं आनीक देवालयान तूं एब्सॉर्ब जा ताचे चड कांय ना खंयचो तक्ष गायले जाल्यार तूं जीव सोडचे जीव त्याग करचें कांय तुका दिकोय ना बिकॉज ताण येण तुका अशी हें करचें मारचें पयशी ताजे मुर्तम तूं देवा पांयां पणाव वचून जाल्लें ते देखून तूं आनी ताजे पसून चड विचार कांय काडूपणा ते देखून आनी तूं आतां तुकून रिटायर जा हांगा तुकून तूं हें सोण तूं देवालयान तूं एब्सॉर्ब जावन समाधीर वच म्हूण सांगता तर परीक्षीत सांगता ती म्हळ्यार हो महर्षी नाजाल्यार तुमगेले मोठ उत्तुले चांक केलेले तुम आतां म्हाका व्हड दिशेना इति म्हळ्यार तुमगेले मोठ व्हडलें ज्ञान नाजाल्यार उतरें कळचें कृष्ण द्वैपायन नाजाल्यार तशी आसलेले क्वॉलिटी जावन आसलेले तुमी उतलेंची आमकां सांगून दिल्लें तुमगें क्वॉलिफिकेशन तुतलें हें म्हाका व्हड दिशयना तें तुमी सगळं म्हाका सांगून दिल्लें आनीक म्हाका हांव संपूर्ण जावन मना केलें म्हाका तो सांगता हांव सेल्फ रियलायज्ड म्हाका आनी इग्नोरन्स म्हळ्यार मगे हरद्यान ना अज्ञान म्हळ्यार मगेल हरद्यान ना ते देखून आनी म्हाका त्याग कोरयात मगेलें देह त्याग कोरयात म्हूण सांगता हांगा लास्ट हें येता I have now achieved purpose of life. हांव पर्पस हे लायफाचे मिगेल हे देहाचे पसून मिगेल हांव अचीव करून जाल्लें आनीक मिजेले की तें देवान मिजेले दाखयलेली अशी उतलेंची देवा पसून आयकूकय बाकी सगळं ताजे पसून संपूर्ण विवरण दिवच्याक मिजेरी देवान करून दाखयली तो जीव सोडू वता म्हळ्यार न्ही ताका देवान ताजेरी देवान करून दाखयली तशी सांगता तळी हें सगळें जावन श्रीमद भागवतम म्हळ्यार ताजे इम्पॉर्टन्स इतलें म्हूण लागीं सांगता आय हॅव हर्ड फ्रॉम यू दीस श्रीमद भागवतम which is perfect summary of all Puranas. म्हाका पूर्ण संपूर्ण सांगून दिलें उत्तुलकी फूलिश जावन नाजाल्यार उत्तुलकी नीच जावन आसलेले जन भितर उद्धारण करूंक हें पुरो तुगेल्या मठ आसलेले महर्षी वर्य तुमी आमचेरी दय दाखयताय म्हाका तर कसल भय ना तक्ष घाला भय ना म्हाका रिपीटेड हांव दुसरी जन्म मृत्यू नाजाल्यार जन्म मरण म्हळ्यार कालचक्राचे पसून म्हाका कसल विचार ना म्हाका कसल हें ना हो ब्राह्मणा ते देखून म्हाका तुमी परमिशन दियाय हांव हाचेर वता
हांव ध्यानार वता, हांव एब्सॉर्ब करता, म्हाका हांगा तुकून तुमी म्हाका परमिशन दियाय आनी हांव उरलें तुमचे लागीं तें म्हूण सांगून ही टेक्स परमिशन. परीक्षित महारायूथ हांगा तुकून तावळी शुकदेव गोस्वामी मागीर बाकी सिलेल तांगाचे सुत गोस्वामी तांणी सगळं हांगा तुकून ताजे लागीं यात्रा सांगून वापस केली. तांगेले पांयांकडे पांयच पळोवन तांणी पांयांकडे पळोवन तांगेले आशिर्वाद घेवन तांणी ते केलें तें तागेलें एक सीट दरबा सीट च्या कोर दरबा सीट रेडी कोर न्हू द कंप्लीट अंतू एब्सॉर्ब जालो देवाले अंतू ध्यानारी एब्सॉर्ब जालो कंप्लीट सगळें सोडलें आनीक केळकारचेवन बेसोल न्ही ताणो अशी कोण पांय पळोवन बेसोलो तांगा ल्हवू ल्हवू हळू जावन तक्ष पावलो. तक्ष पावचे आनीक थांगा आशिल्लो कश्यप मुनी. त्या कश्यप मुनीक ताणें त्या टायमार सांगप आमी खंय कसलेय अंतू तुकून कश्यप मुनीक कळ्ळी वच ताका हें म्हणल्यार ताका प्रोटेक्ट करया. आतां कोणालेय विश देहा पडलें जाल्यार तें विश एब्सॉर्ब करूं सिनेने कळ्ळी कश्यप मुनी आसा तो कश्यप मुनी मुखारी आशिल्लो तक्षकान ती केलें ताका ब्रायब केलें ताका मस्त सांगून तूं म्हगे मुखार चापणा ताका मस्त धन हें सगळं दिवन ताका प्रोटेक्ट ताका थांगा धूर काडला कश्यप मुनीक धूर काडला आनीक तक्ष गेल्लो आनीक ताका तागेलें विश ताका बॉडीन दवरलें न्ही टास तो कंप्लीट बर्न टू एशेस. परीश महाराज की जय. परीश महाराज की जय. त्यावेळी ते सीन आमी म्हणना तूं हळ्ळ्यारीची आमी व्हडलें धन्य जाता इति म्हळ्यार तुतुलेची व्हड भागवत सुप्रीम पर्सन त्यावेळी तुतुलेची हें जमच्यांनीक आकाशार तुकून ड्रग्स देवी देवता तांणी फूल घाल्लें तांगेलें व्हड 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 रण्णें सगळ्यांगे व्हड रण्णें हें सावंड तांणी सांगत म्हळ्यार तें तुतलें व्हड जावन तांगेले एक राय गेल्लो म्हळें न्ही एक तांकां तें मना तुकून दुख्ख बट देवी देवता सगळे वेट करून बसता न्ही हें तो केद्दां जाणा ताका केद्दां जाणा तें हें वता ह्यो जीव सोडून वता बट तें कांय ताका लागलेलें ना. परीक्षित महाराजाक तेजल कांय दिसल ना. ही ऑलरेडी एटेन हें देवाचेर पावलो तो तावळी ते नेमसेकाक तक्षक आयलो म्हूण मात्र बट ही कॅनॉट टच दॅट सोळाक हें करूं जालें ना तागेले बॉडी तावळी भस्म जालें. तावळी तशी आसतना तागेले पुताक हें पुतान आयकिलें पूत आयलो जनमेजय आयलो तांणी कितें केलें व्हडलें ताका कोप येवन हें सांगिलें म्हणटच तागेले बापायक अशी तक्षकान हें केलेलें ताणें सर्प यज्ञ केला. सर्प यज्ञ कोरून आसिल सट्टांकय सगळं सर्पांकय ते कोप ते कुल नाश करूंकच व्हड व्हड सर्पांकय सान सर्पांकय सगळ्यांकय हाण तांतू thousands millions सर्पांक यो येवो तो एकेकलांय नांव उलदून ते सर्पांक घालून नाश करूं कारां पिलें तो तेश जमचे आनीक हें अशें केल्यार वचून ना तक्षक धांवन इंद्राला गेलो. इंद्रान ताका प्रोटेक्ट केलें ताळी हाका जन्मेजयाक व्हड दुख्ख इत्या यो तक्षक येना खालाक बाकी मस्त सर्प आयला. थळ सांगिलें तांगा ब्राह्मणान सांगिलें तो इंद्राले तो बेसला
थंय इंद्रान ताका प्रोटेक्ट केलें. तर ताका इंद्रा कशी हाड येतामू नाजाल्यार तक्षका कशी हाड येतामू उडगन तो ताजे मंत्रू तो जाल्यार इंटेलिजंट जनमेजय म्हणून सांगिल्यार व्हड बुद्धिशाली परीक्षितो व्हडलो राय जाल्यार तागेल पूत तशीच इंटेलिजंट ताळ तागेने अज्जे इतिते मंत्र तक्ष पोडो म्हूण सांगून तक्षकाक हें करता तळशीशी पोडवता तळी इंद्रूय खल्ला दिमता इंद्रूय खल्ला दिमचा आनीक इंद्रूय तक्षकय सगळं जावनू खल्ला दिमचे वळरी हांगा बृहस्पती पंपता बृहस्पती येवन सांगता हे राजन हे जन्मेजय राजन तूं हें करचें व्हड हें अशी न्हय आमगेलें डेस्टिनी नाजाल्यार आमगेलें एक एक कर्मा अनुसरीच नाजाल्यार कर्मा फल आमगेलें डेथ म्हळ्यान येता नाजाल्यार आमकां आमी वॉट एवर वी हॅव डन इन द प्रिवियस बरतारी आमी तें कोट केलें जाल्यार ताजे रिलेटेड जावन आमकां हें आमगेलें हें जन्म येता नाजाल्यार आमी इतली सफर कोरका नाजाल्यार आमी कशी आमी हें कोरका म्हळ्यार सगळं कर्म फलत एक एक लाख ताक तागेल डस्टिनी आसा तें तूं मना करी तळी बृहस्पती हांगा हें सांगूय न्ही इमिडिएटली ताणें हाका आयकिलो बृहस्पतीक ताणो मान दिलो आनीक बृहस्पती सांगता द लायफ एंड डेथ ऑफ ए एम्बॉडीड सोल तें सगळं इट्स अ डेस्टिनेशन इन नेक्स्ट लायफ तें सगळं तागेलें ओन कर्म फलत आतां परीक्षितान तागेलें ताका एक टायम आसा त्या टायमार तो हांगा वचूं काय म्हूण आसा त्या टायमार तें निमित्त जावन आयलें तें तागेलें तें इगो नाल्यार तो कली तागेली ती कली तागेले त्या टायमार हांगा आयली तागे निर्डलार आयली ती कली ताका दिसतालें तें सर्पाक आनी गुमटेर घालूं दिसतालो तें एक निमित्त तागेलें टायम जाल्लें तें टायम जायना म्हणटा ताणें वचूं का तळी हांगा ताका होल भागवतम मेळ्ळें तें सगळं आमी मनाक कोरका आमगे बगेक हें भागवतम हाडलें आमी मोरचे मुर्त आमी ती कोरका आमी मरण मुखार आसतना ते म्हूण सांगून ICU वचून बसून आमकां फाय मरता म्हूण सांगून ICU वचून बसल्यार कांय ना आमी आत्तां थगून सुरू कोरका फायत आमगे डेथ म्हूण लेखुका टुमोरो इज आवर फायनल डे सो टुडे आज आमी तें कंप्लीट कोरता तर तशी येना पडे हांगा सगळं ताका दीर्घ विशन आसा देखून परीक्षिताक 7 दीस मेळ्ळे ताका भागवतम कंप्लीट मेळ्ळें वेरेस आमकां कांय तशें मेळना तळ आमी ती कोरका हें सांगिल्लें म्हणटा श्रील प्रभुपादान सांगिल्लें म्हणटा चांट 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 रीड भगवत गीता रीड भागवतम आमी केन्नाय आमगे लायफ अपडेट करून दवरका आजी म्हाका एक दुःख जालें न्ही ती म्हळ्यार म्हजे कुटां आशिल्लें वर्क करची डॉक्टर तिगेली बामूण ते अशीच तिगेले चेडवाक रेल्वे स्टेशनांत व्हरून ड्रॉप करूंक बेंगलोर वचचे चेडवाक चेलेक एअरपोर्टांत हातू रेल्वे स्टेशनार व्हरून सोडताले सोणू वापस तेंचे वगटे कार्डियाक अरेस्ट ऑन द स्पॉट ही लेफ्ट हीज बॉडी तेन्ना घेणें एका निमिश ती चेडू कोची टू बेंगलोर वचे पालक्काड पंच मुहूर्तम वापस येवंक जालें तळोंगे लायफ म्हूण सांगिल्लें एट एनी टायम परीक्षिता म्हणल्यार म्हणटा अशें कांय आमकां टायम मेळना सो आमी ती कोरका आतां तें वाचून आतां आमी पुरा मनाक कोरून तेची आमकां लेसन दिता ह्यो परीक्षित लेसन दिता
भागवत पुरा भागवत मेळ्ळा तेदकुन आमकां तेदकुन आमी तें मनाक उरता. When a conditioned soul is killed by snakes, thieves, fire, lightning, hunger, disease, anything else, he is experiencing the reaction of his past work. तळ्ये सगळस आमगेन पास्ट कर्म इत्ती म्हणू ताजेर तर हें आमगेलें हें तें किल्ड बाय स्नेक्स थीफ उतले चांग एग्जांपल हांगा हांगा हें सांगिन्या आमी मरताय कशी मरण आमगेलें स्नेक बायट थीफ्स फायर लायटनिंग मागीर उपाशी पोणू हंगर नाल्यार कसले की Sukadeonu, Najalari, anything else, he is experiencing the reaction of his past work. Therefore, my dear king, please stop these sacrificial performances. Yuntu Rabbe, she Divdasaga Ghanu, the innocent Divad. एक तक्षगण तेश केला म्हणून सांगून बाकी सिलेला सगळं सर्पाक तांतू हाण घाल नका आणिक बाकी सगळं जीव असं न्हू त्या जिवाक तू द्रोह दिव नाका म्हणून सांगितलं इमिडिएटली ताणें तें आयकिलें आनीक ताणें सांगिलें तुगेलो हें हांव मना करता आनीक honoring the words of great sage. हांव राबयता म्हूण सांगता performing the snakes are worship Brihaspati, the most eloquent sage. This is indeed the Supreme Lord Vishnu's illusionary energy, which is unstoppable and difficult to perceive. यांची सगळं ही शक्ती देवाल शक्ती तर हें सगळं आमकां मनाक करूंक डिफिकल्ट तर म्हूण सांगता ऑल्दो जाल्यार एका इंडिविज्युअल स्पिरिट souls are part and parcel of Lord. Through the influence of this illusionary energy, they are bewildered by their identification. आमगेले देवाली एनर्जी ते देवाली एनर्जी जाल्यार आमी ते हे माया लोकां पळोवनू आमी हे बॉडी न्हय आमी बॉडी न्हय ना हे आमी कोण मी एंड माय नाजाल्यार ते आमी तू पळोवनू घुमताय ते सगळं हे सांगता सुत गोस्वामी थंग बेसून हे सांगता जन्मेजय लागी हे सांगता तेंच्यान इतू जाता but there exists a supreme reality in which the illusionary energy cannot fearlessly dominate thinking. I can control this person because he is deceitful. Energy I can control this person because he is deceitful. Tenjaun Sangata, in the highest reality, there are no illusionary argumentative philosophy. Rather, they're the true students of spiritual science, constantly engage in authorized spiritual investigation. In that supreme reality, there is no manifestation of material mind which functions in terms of alternating decision and doubt. मागीर सगळं हांगा फिलॉसॉफिकल यें सांगता आमगेले सटील कॉसेस नाल्यार आमगेले ग्रोस मेटेरियल कॉज हाजे बॉडी नाजाल्यार स्थूल शरिरारी आमी कशी ते एन्जॉय करताय एन्जॉय करताय कशी हे सगळं आमी फुडें सांगून जालें हांगा दुसरी सुत गोस्वामी कंटिन्यू करता जन्मे जया लागी हे सगळं ताका सांगून मना करता ते देखून वन हू इज वायज कोण की बुद्वंत जावन आसा
should stop the waves of material life and enjoy within the supreme truth. तशी आमकां ते मनान केलेले कल आत्मा जलारी ताणें हें सगळें एन्जॉयमेंट स्टॉप कोरून हें सगळें आमकां आय दिमचे स्टोरीत आमकां दिमचे लेसन्स हाय आमी मोर वता जाल्यार आमी ती कोरका म्हणून हें दुसदुसेर सांगत तें देव कोण म्हूण आमी मनाक कोरून देवाला आमी मुखार वचून सो ते आमी ते एका तें पेट्टी जावन आसलें हेका आमगेले तें भौतीक शरिराचे ताण तें आमी सोडकायच भौतीक शरिरार आसलें ताण आमी सोडका नाजाल्यार त्या टेस्ट आमी सोडका आनीक आमी देवा ते पांयां कडेन आमी शरणागती काडका तें जावन थांगा येयलें ती म्हळ्यार आमगेल वेद आमगेले शौनक ऋषी आसा थांगा शौनक ऋषी निमगीता प्लीज नरेट अस हाऊ पायला and other greatly intelligent disciple of Srila Vyas Dev, who are known as the standard authority of Vedic wisdom. आनीक ताणें उलयलेलें वेदा पसून उलयी म्हूण सांगता ताजे पसून मस्त सांगूंक गेल्यार आतां खंय जमना पुराणाचें एक पुराण वेदान व्यासान कशी चार केल्लें आनी तें कोण कोणा दिल्लें सगळें म्हणू हें सांगिल्या ओमकारांतून कशी वेद आयले ते वेदाक कशी चारी केल्ले हें ऋग साम यजुर वेद आनीक अथर्वेद हे चारी हें कोरून मनशाले टेस्ट सगळं जेवून कशी कशी तें वेद हें केल्लें म्हणून सांगत तेवें इति म्हूण सांगू तें आनी आसलेले आमगेले कलियुगाक आमकां तें प्रधान जावन आसा तें वेद सगळें जावन आमकां कोणा मना करूं जमना तळी तें पायला ऋषीक मागीर आंगिराक तशी एकेकलांकच तें सान करून दिल्लें तें सगळें आनी येतले क्लासाक सांगुयात तें मस्त सांगू आसा आतां आयचें हें सेशन म्हूण सांगल्यार परिक्षिताक कशी तागेलो तें लास्ट मोमेंट ताणें ओवरकम केल्लें तें सगळें आमी हांगा सांगिल्लें तशी म्हाका एक चांग एक फील जालें न्ही ती म्हळ्यार that whole thing त्या परिक्षिताने सगळेंची आमी आमकां हे भागवत पुराण कोंकणी भागवत पुराणांतल्यान आमकां सगळ्यांगे आमगेले भागवत समुहाक हे कोंकणी समुहाक आमकां एक्सप्लेन करूंक एक चान्स मेळ्ळें जाल्यार तशीच आनीक आशिल्लें लेगीन आनीक उणेसची चॅप्टर्स लेगीत आसा हें 12th कॅन्टो जमच्याक तेवें आमकां हें सांगूक आमकां मुखारी मुरलीधरन चरण प्रभूक व्हड हांव सांगू नंद सांगूक मिगेलें हें भागवताचें लास्ट सेशन मिगेलें तळी म्हाकाय किलेलें हांगा सगळ्यांक व्हड व्हड नमस्कार म्हाका सांगिल्लें म्हणटची व्हड एक्सपर्ट भागवत काय न्ही जाल्यार म्हाका अशी चान्स मेळना पडे आमी एक निमित्त मात्र भाव सर्विसाची म्हणून सांगूची म्हणटा आमकां एक निमित्त मेळ्ळें आमी भागवत शिकिल्ली ना जाल्यार भागवत आमकां कळचें आमगेले जिबेर येवचें आमकां भागवत बाकी आशिल्ल्यांक सण्ण एक्सप्लेन करूंक दोन उत्तर सांगूक एक चान्स मेळ्ळें न्ही म्हाका एक मिगे भाग्य जावन लेखिता ते देखून आनिके आमकां अशीच सगळं आमकां एक्सप्लेन करूंक एक भाग्य मेळ्ळो देवाले कथ सांगूक नाल्यार देवाले महिमे पसून उलोवच्याक हें सगळं एक चान्स आनीक मेळ्ळो आमकां कळ्ळां आमगेलें लायफ हितून मात्र शॉर्ट म्हूण सांगून ते देखून हांव सकता लेगीत एक लेगीन सांगता थँक्यू ऑल इथेन आसा जाल्यार निवंगुयात
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. कोणाक कितें डावट आसल्यार निमगुयात.